ना जाल्यार म्हजी चॅलेंज आसा फाटल्या 10 वर्साच्या टेन्युअरात काँग्रेसचो जेन्ना सरकार आशिल्लो गोंयाक तेंच्यांनी कितें दिलें तें सांगात म्हाका एखादो प्रकल्प सांगचो कोणीय सांगचो जावं सार्जिनान सांगचो ना जाल्यार तेच्या त्या युरिबा बाल्ल्या मावान सांगचो म्हजी चॅलेंज आसा ताका फक्त लोकांच्या विरोधात उलोवपाक कळटा आनी हाच्यानी प्रत्येक फावटी कितें केल्लें आसा लोकांच्या मदीं जाती भेद धर्म भेद हांचे इतकेच काम आसा तांकां ह्याच विशयाचेर 5 वर्साच्या उपरांत म्हाका सारकीच जागो जाला तेन्ना तरी म्हाका दिसता पत्रकारांकूय फाटल्या 5 वर्सांचो दोनदाच मेळ्ळा म्हणजे फक्त एक तर म्हाजेर टिका करपाक ना जाल्यार आनी कोणाचेर तरी टिका करपाक हाच्या पलीकडे तो पत्रकारांकूय केन्ना मेळूंक ना म्हाका सांगचें पत्रकारांनी सांगचें मडगांवांतल्या पत्रकारांनी सांगचें खंय आसा तेजें कार्यालय केन्ना लोकांक मेळ्ळा तो खंयच्या मतदारसंघात गेला तो हांव तेच्या पयलीं सावर्ड्यान आशिल्लो पयरूच गेलो सावर्डेकारांक विचारलें तुमचो खासदार कोण काय म्हणून तर तेच्या कडेन म्हाका खबरूच ना म्हणपाक कोण आतां आमकां यादूच ना म्हणपाली ती म्हणटा तुमचो बीजेपीचो नरेंद्र सावयकार आसा तितकोच जाणा ताच्या उपरांत कोण जालो होच खबर ना आपल्याक ह्यो फॅक्ट